नमस्कार येवकार सुयश गावणेकार प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। मीन येरादारीक दिल्लो वेळ कोविड लॉकडावनात गेलो। मायनिंग कंपनीचो सुप्रीम कोर्टात अर्ज कोर्टान निकाल दवरलो राखून मीन येरादारीचो रेट वाडोवंक ट्रकवाल्यांच्यो हालचाली। मेळावले आयआयटी जातलीच लोकांक दुसरे कडेन जमीन। मुख्यमंत्री म्हणटा लोकांक आयआयटीचे म्हत्व कळना। जमनीचे मालकी हक्कावेल्यान लोक तेमाक प्रेझेंटेशन फेल। शेतकी विधेयका आड काँग्रेसीचो राजभवनाचेर मोर्चा। शेतकी विरोधी कायदो फाटीं घेयात। सरकार म्हणटा खरेदी एमएसपी बंद जावची ना। दलालीक उपाय शेतकारांच्या बऱ्याक। केप्यां खेडेपाडी आनी कावरे पिल्ला दोगांच्या मरणान बोवाळ। कपडे धुंक गेल्ले चलयेची डेड बॉडी व्हाळांत। बरोबरच्या चल्याची बॉडी गळफास लायिल्ले अवस्थेत मेळ्ळी कावरे पिल्ला। आनी गोंयचो CZMP करूंक 31 डिसेंबर मेरेन प्राज। NCSCMA बरोबर उलोवन केंद्रीय पर्यावरण सचिवान प्लान तडीक लावचो NGTची ऑर्ड। मीन येरादारीक दिल्ले 6 म्हयने कोविड लॉकडावनात फुकट गेले म्हूण मायनिंग कंपनीक परत मीन येरादारीक मुजत घेवंक सुप्रीम कोर्टांत गेल्या। याचिका सोमारा सुप्रीम कोर्टांत सरन्यायाधीश बोबडेच्या खंडपीठा मुखार सुनावणेक आयली। कोर्टान निकाल राखून दवरला। मजगतीं मीन ट्रान्सपोर्टरांनी येरादारीक रेट वाडोवन मेळचो म्हूण हालचाली सुरू केल्यात। गोंयांत काडून दवरिल्ल्या आनी रॉयल्टी भरिल्ल्या मिनाची येरादारी करपाक सुप्रीम कोर्टान 6 म्हयन्याचो वेळ दिल्लो। तो प्राज जून जुलयात सोंपलो। हो काळ कोविडाच्या लॉकडावनात फुकट गेलो म्हूण चौगुले कंपनी प्राज वाडोवन दिवंक सुप्रीम कोर्टात गेल्या। कोर्टान सुमार पावण वर फिर्यादींची बाजू आयकून घेतली आनी निकाल राखून दवरलो। The Honorable Supreme Court of India today reserved its orders on an application filed by the mining companies for extension of time to remove their ore from their respective mines. The arguments are already concluded and we expect that the order will be passed by the Honorable Supreme Court at the earliest. मजगती पावसाळ्या उपरांत आता नव्या सिजनाचे मीन येरादारीक ट्रकवाले नवो रेट सोदतात। ट्रान्सपोर्टर सावर्डेचो आमदार पावसकाराक घेवन मुख्यमंत्र्या कडेन पावले। स्टेट गव्हर्मेंटान मायनी चालू केल्यो तेन्ना 17 एक रेट ठरयलो आनी 2017 साकून 2020 म्हटल्यार अजूनय रेट रिवायज जालो ना। ट्रक असोसिएशन धारबांदोडा आनी ते सावथाचे तेंच्यांनी मागणी आसा आमकां हो रेट रिवायज करचो। तेन्ना डिझल 52 आसुल्लें, आयज डिझल 75 आसा। ते प्रमाणे रेट आमकां रिवायज करून दिवचो। सीएमान मुख्यमंत्र्यान सांगलां आपूण मायन ओनराक म्हणजे लीज होल्डरा कडेन उलयता, जे ऑप्शन डम घेता जे ई ऑप्शन कोणी कोर्ट केले तेंचे कडेन आनी हो रेट रिवायज करपाचो प्रयत्न करता। रिवायज जावपाक जाय कारण ई ऑप्शन म्हणून रेट केल्लो गव्हर्मेंटान तो 5 इयर्स बॅक केल्लो 15 तो आज 20 जाले। तो तेन्ना 52 रुपीज डिझल आशिल्लें आनी ताचो रेशियो आसा 70 to 28। 72% अर्निंग म्हणजे आमकां येवपाक जाय ते 28% डिझलाक वचपाक जाय। सो एज पर दॅट आमी तो ताजे कडेन रेट आमी मागिल्लो डिमांड आमी मागिल्लो आसा तेन्ना तो रेट आमकां मेळपाक जाय कारण तो कायदेशीर रेट आसा आनी ताका लागून आज आमी मिटींग हांगा अरेंज केल्ली आमच्या मिनिस्टरान दीपक पावसकारान। तेन्ना सीएमान सांगलां आपूण लक्ष घालून तातूंत भितर खंय तरी मार्क काडटा म्हणून। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आयआयटीचेर तेम मेळावले 70 आयआयटी जातलीच लोकांक आयआयटीचें म्हत्व कळना म्हूण मुख्यमंत्री उलयला। शेळ मेळावलेच्या लोकांक मुख्यमंत्र्यान पणजे वनभवनात आपोवन प्रेझेंटेशन दाखयलें। लोक सातिस्वेत ना। आशिल्ली जमीन पयली नांवार करात म्हूण लोक तांचे जमनीचो मालकी हक्क मागतात। मुख्यमंत्री म्हणटा दुसरे कडेन जमीन दिता आयआयटी जातलीच। शेळ मेळावलेच्या लोकांक मुख्यमंत्र्यान प्रेझेंटेशन दाखोवन इशू निस्तारपाचो यत्न केलो। मात मेळावलेकार सातिस्वेत दिसना। तांकां जमनीचो मालकी हक्क जाय। जमीन आयआयटीक सोडपाची तयारी ना। सीएमान आपली बाजू सगळी आमकां पटोवन दिवपाची हे केले। आमच्यो कितें आहा त्यो बाजू आमी मांडलेल्यो आसा म्हणून सीएम जे कितें उलयला तेजेर आमची मान्यता ना आनी आमकां सरळ सांगलेलें की आमचो जागो जो आसा तो आमच्या नांवार लावन दी पयली। लिबरेट जाले सगळे जाले अजून पर्यंत आमकां कांयच दिवंक ना।
आणि सरळ एकूच मुद्दो मांडलेलो की जागो आसा पळय पुराय 70चो आयज इश्यू जावन आसा मेळावली खातीर रेज जाला की बाबा आमचो जागो आमच्या नांवार लावन दियात न्हू तो म्हणटा ना तुमकां काडून आनी खंय लोकेट करता हांवें म्हटलें कित्या खातीर आमी सगळ्यांनी होच प्रश्न केला कित्या खातीर आता ते म्हणटा कितें रिप्लेसमेंट हय जो म्हण कोणाचो एक 4 एकर 5 एकर जागो ताका रिप्लेसमेंट दुसऱ्या जाग्यार दितलो तो रिप्लेसमेंटाची झाडां आसा ती व्हरोन ती उत्पन्न केल्ली थंय लायतलो काय जागो ताका बेश्टो पडूंक दितलो म्हणजे तांकां खबर आसा एक झाड लावन ते मोठे जाता आनी तेजी उत्पन्न घेता म्हणसर कितली वर्सां लागता ती तूं तो सीएमाक हांव सांगता तूं आमचे मेलावलीन यो मिटींग घेवया कोणाचें कितें आसा थंयच उलोवया हांगासर आमी परत कोणी आमकां गव्हर्नमेंट सांगता तो सगळ्या अख्ख्या विलेजीक त्रास बरो जातले म्हणून क्राउड हँडल करपाक कॅपॅसिटी हेंची कित्याक ना तुमी क्राउडाक गेले लोकांकडे कितें आहा तें पयलीं बाजू विचारून घेवपाक येवं ना थंय पूण मुख्यमंत्री म्हणटा लोकांक प्रकल्पाचें म्हत्व खबर ना प्रकल्प जातलोच जांच्या नांवार जमीन आसा तांकां दुसरे कडेन तितलीच जमीन मेळटली चडशी जमीन सरकारी इट इज आणि शेवटी मिटींग कन्क्लूड करता आसतना म्हणजे तांच्यांनी जरी कितें सांगलें भायर वचून प्रेसाक कन्क्लूड करता आसतना सरकारान डायरेक्टली तांच्या समोर ऑप्शन दवरल्या तुमच्यांतली 4 जाणांची कमिटी काडची जी 4 जाणांची कमिटी कलेक्टर आनी सरकार हांव आसत किंवा आमचो मंत्री आसत हांच्या बरोबर डायरेक्टली उलयतले भायर उलोवपाची गरज ना आमी ऑप्शन ओपन दवरला की त्या 4 जाणांनी रिप्रेझेंट करचें की तांच्या म्हणणे गांवा बरोबर मिटींग आमी ताका सांगलें आमकां विशय सोडोवपाचो आसा आमकां विशय मिक्स करपाचो ना त्यात तुमचे सगळ्यांचे विशय ओके तुम्ही 4 जाणांनी जे आसा हे कोणी तरी पंचायत बॉडी घेवन नाजाल्यार पंचायत बॉडी घेयन आसत जाल्यार तेंच्यांनी मांडचें बट तुम्ही कलेक्टरा कडेन तुम्ही विदीन 4 डेज ह्या जागेचे डॉक्युमेंट कितें ते दियात आमी उलयता आनी तुमी 4 जाणांनी आमचे कडेन कम्युनिकेशन चालू दवरचें तुमचे सगळे विशय रिलेटेड टू डॅट लँड अदरवायज मेळवले गांवांतल्या रिलेटेड अदर लँड हे विशय जे आसा हे सगळे विशय सोडोवपाची जबाबदारी आमी दोगांयनी घेतल्या आणि बींग अ मुख्यमंत्री म्हणून हांव परत सांगता म्हणजे IIT हो मुळात प्रोजेक्ट जो आसा हो आमकां मेळवले गांवांत पळयले ग्रामपंचायतीत जातलो आणि ताका लागून विशेष करून जे सहकार्य आमच्या आरोग्य मंत्र्यांचें आसा आमकां बाकी सगळ्यांचें थंयसर सहकार्य आसा त्याय लोकांनी सहकार्य करचें रिकॉर्डलो प्रायवेट प्रोजेक्ट कारण ताका ताचो इम्पॉर्टन्स आतां कळना तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्या उपरांत ताचो इम्पॉर्टन्स तांच्या लक्षांत येतलो आमी त्या 13 जाणांक खंय भायर उडयना आमी त्या 13 जाणांक ओके त्यांचो कितें ना कितें तरी सपोज थंयसर चुकून काजी आसातूय बी तेंच्यो आमी ना म्हणूंक ना परत सांगता आसातूय बी बट तेंचोय विचार कितें करपाक जाय जाल्यारूय सरकार करता तुम्ही ऑप्शन तांकां सांगता म्हळ्यार की वॉट आर द ऑप्शन्स यू आर लुकिंग एट तांकां सांगला तेंच्यांनी कितें तरी ऑर्डरी आहा म्हणटा त्यो जर ऑर्डरी दिल्यो आनी त्या ऑर्डर जर फाल्यां सांगता तेजी 5000 लँड आहा आमी रिप्लेसमेंट 5000 लँड तेच्या नांवार करता सांगला आमी तांकां कितें तें आमी सांगला IIT थंयसर जातली गव्हर्नमेंट रिकॉर्डार ती रेव्हेन्यू लँड जाता न्हू गव्हर्नमेंट रिकॉर्डाचेर न्ही तेजे पुराय सगळे डॉक्युमेंट ही गव्हर्नमेंट लँड आसा आनी तुमी ते भायली ते सांगतात 72 सर्वे जाला ओके 72 पयलीं जर आमी लायताले किंवा 72 जर आमी लायताले जाल्यार येवंक जाय आसले आयज पर्यंत गोंयांत 72 सर्वे जाल्या उपरांत खंयसरूच एक तर ती गव्हर्नमेंट लँड जरी आसली जाल्यार ते बाबा तो कसयता म्हणून तेजें नांव येयलें तो एनक्रोचर म्हणून नांव येयलें कितें तरी नांव येयलें बट ह्या खंयसरूच तेजेर नांव ना थंयचो आमदार विश्वजीत राणे सरकारा वटेन तो IIT फाटल्यान सर्वे जेन्ना जाल्ली तेन्ना टायम फ्रेम आशिल्लो ऑब्जेक्शन फायल करपाक आनी आपलें नांव करून घेवपाक आमची बी जमनी जेन्ना आमी सर्वे केल्ल्यो इन दोज डेज वेन आय वॉज जस्ट गॉन आनी तेजे पयलीं बी तेन्ना ते गिव अ टायम लायन ते टायम लायनान ऑब्जेक्शन खंयच रेकॉर्ड जाता आनी तुमी जे सांगला तांकां की दॅट यू आर रेडी टू रिप्लेस जाल्यार म्हाका दिसना खंयचोच मुख्यमंत्री ताबडतोब आमी विदीन अ स्पेसिफीक पिरियड नांवां तुमच्या नांवार घालून दितले म्हणून तुमी सांगल्या म्हाका दिसता की मुख्यमंत्री तुमच्या गायडन्सा सगळे डॉक्टर प्रमोद सावंताचे गायडन्सा सगळे आमी हे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स म्हणून हांवें मुख्यमंत्री पूर्णपणे सहकार्य केल्लें आसा लोकांच्या विरोधाक लागून शे मेळावले IITचे सुवातेर जमनीचे डिमार्केशन आनी राखणे वनत बांदपाचें काम सध्या बंद आसा मात सरकार आनी आमदार IIT फुडें धुकलूंक तितलेच टायमाक पेटल्यात IITचे फायदे दाखोवन लोकांक थातारपाचो यत्न केलो मात लोकांची सध्या तरी तयारी दिसना शे मेळावले जावपी IIT कॉम्प्लेक्साक पयल्या पावण्यार 1,500 कोटी रुपया खर्च येतलो म्हूण प्रेझेंटेशनांत दाखयले 5,000 विद्यार्थी तातूंत 5% गोंयकार आसतले 500 फॅकल्टी 550 नियमीत कामगार 500 रिसर्च स्टाफ हाऊसकीपिंग आनी सेक्युरिटी स्टाफात 550 जाण अशी सुमार 10,450 लोकसंख्या कॅम्पसात आसतली सर्व्हिस स्टाफांत 92 जाण गोंयचे आसतले 48 शिक्षकांनी 10% गोंयकार आसतले बिगर शिक्षकी कर्मचाऱ्यां मदीं 50% गोंयकार म्हूण प्रेझेंटेशन प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी शेतकी विधेयका आड देशव्यापी आंदोलनात प्रदेश काँग्रेसीन सोमारा राजभवनाचेर मोर्चा घालो ह्या कायद्यांत APMCचेर तलवार शेतकारांचेर अन्याय करपी कायदो फाटीं घेवचो म्हूण मोर्चा
विरोधकांनी सरकारा वरवीं खाद्यान्नाची खात्रीशीर खरेदी आनी MSPचो इशू केला. सरकार म्हणटा दोनूय गजाली चालू उरतल्यो, APMC चलतल्यो. हो कायदो दलालीक उपाय, शेतकारांच्या बऱ्याक. जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान. नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी. हे काँग्रेस पक्षाचो राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम असा. शेतकऱ्यांच्या विरोधात जो कायदो झाला त्या कायद्याच्या विरोधात आज देशभर हे एजिटेशन चालू आसा. काँग्रेस पक्षाचे स्पष्ट मागणे आसा की हो कायदो जाता तितले बेगीन फाटल्यान घेवचो, कारण हो कायदो सारासार शेतकऱ्यांचेर अन्यायकारक आसा. हो कायदो शेतकऱ्याक जमीनदोस्त करतलो. आज जो भारत आमी कृषी प्रधान देश म्हणटा, शेती प्रधान देश म्हणटा, ज्या भारतांत लाखांनी शेतकरी आज कष्ट करून आमकां अन्न दितात, जाचेर आमी जगतात, त्या शेतकऱ्यांचेर पूर्णपणे केल्लो अन्यायकारक हो कायदो आसा. आणि म्हणून काँग्रेस पक्ष मागता की हो कायदो जाता तितले बेगीन फाटल्यान घेवचो आणि शेतकऱ्यांक दिलासो दिवचो. आमी आज पळयलां शेतकरी सगळे कडेन रस्त्यार आयिल्ले आसात. गोंयांत सुद्दां सगळे आमच्या बरोबर आज कितलेशे शेतकरी आयिल्ले आसात. हे सगळं जे देशाची जनता आसा त्या देशाच्या जनतेक लुकसाण हे लोकांक ते कळपाना इतले बेगीन. थोडे आयज तांकां म्हाका फोन केलो एक दोग जाणां, तें बिल बरें आसा म्हणून. हांवें म्हणलें बिल पयलीं वाचात, कितें बरयल्लें आसा ते बेगडी हें करतात, ते बरें आसून दाखोवपाचो प्रयत्न करतात. पूण जेन्ना तेंगेलो हेतू तेंचो क्लियर कळटा, शेतकरी हो कॉन्ट्रॅक्ट लेबरर उरतलो, तो आपल्या शेती करपाक पावचो ना, कारण तेणें कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाच्या हेतूंकूय तेंच गफल केल्ली आसा. एसेन्शियल कॉमोडिटी एक्टूय तेणें अमेंड केल्लो आसा. सो ह्या हेतूंतल्यान म्हाका दिसता देशाच्या सगळ्या जे लोक आसात ते लोक त्रासान पडटले, शेतकार आसा ते शेतकार त्रासान पडटले. आनीक ही फेडरल सिस्टम जो आसा, कारण एग्रीकल्चर हो स्टेटाचो हें, केंद्र आमचेर कसो लादपाक शकता कायदे करून. सो केंद्रान एग्रीकल्चर कधी करपाचें तें प्रत्येक स्टेटी कडेन सोडपाक जाय आशिल्लें. सो स्टेटीच्या अधिकाऱ्यांचेरूय एक हल्लो केल्लो आसा. केपें खेडेपाडी आनी कावरे पिल्ला दोगांच्या मरणान बोवाळ. खून, आत्महत्या काय आनीक कितें प्रकार? आयतारा सकाळीं कपडे धुवंक म्हूण गेल्ले 19 वर्सांचे अनिशा वेळीप व्हाळांत पडिल्ले मेळ्ळे. ताचे बरोबरचो 22 वर्सांचो सर्वेश गांवकार कावरे पिल्ला गळफास लायिल्लो मेळ्ळो. दोनूय बॉडी पोस्टमॉर्टमाक गेल्यात. इतले कमी उदकांत ते मेले तरी कशें? सर्वेशान फास घेतला काय प्रकार आनीक कितें ताचो तपास चल्ला. So now today both the postmortems have been conducted, and in the postmortem of the girl the findings are homicidal in nature. So we will be registering a case of murder and we will start our investigations accordingly. The prima facie suspect, as we had mentioned yesterday, is the boy itself who had later committed suicide. So his postmortem is also underway and we'll be getting those details shortly. And the case of murder is being registered at Kunkuling police station. As per the postmortem findings, this is called forceful drowning. By force, if somebody is drowned in a shallow water. So the injuries and the findings are corresponding to that we can call forceful drowning. So the police have already reached to the conclusion that the boy's death is suicide. Because for that conclusion, I will not say that we are concluding that, but as far as the witness is concerned and the circumstances are concerned, so till now we have this facts and circumstances that because the boy was seen on the place where the girl was found, and he has been seen also by his mother, her mother, and other witnesses. They knew him. So immediately he ran away from the spot, and then when we went there in his search at his home, he was not found there. And later on, his body was found nearby his residence.
आता घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. गोंयचो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लान तडीक लावंक ह्या 31 डिसेंबर मेरेन प्रास दिला. NCSCMA बरोबर उलोवन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या सचिवाक हातूंत लक्ष घालून प्लान जाता तितले बेगीन तयार करपा विशीं NGTन ऑर्डर जारी केल्या. आमकां एक बरी गोश्ट जाली आज की NGTन आमची जो मॅटर आशिल्लो आनी हांव कंटिन्युअस फॉलोअप करतालो, एवरी टायम मिटींग घेतालो आनी खंय तरी आमचे जे 2011 नोटिफिकेशन खूब पयस पडलेले ते लागीं हाडपाचें काम करतालो. तेजें आज म्हाका दिसता एक रेकग्नायजेशन जालें की आमकां टायमूय दिलो अप टू 30th डिसेंबर आनी 31st जानेवारी म्हणजे फायनल करपाक. प्लस सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे MOFाक सांगलां की तुमी गोंयचो प्रश्न आसा तो NCSMA बसोवन तुमी करचो. अशें फर्स्ट टायम असो म्हाका दिसता NGTन दिवप म्हणल्यार एक आमकां वालोर गोंयकारांक तशेंच आमचे जे डायरेक्टर आनी बाकीचे सगळ्यांक आसा, कित्याक दे वर सिन्सियरली फॉलोइंग अप टू फिलिंग आनी मॅन्डेटरी सगळें तेणी सारकें कितें करता, डेली कितें करता, कशें मिटींग घेता, कितें आसा सगळें दिल्लें. आनी NCSM आमकां कॉपरेट करना जाय तशें म्हूण आमचें डिले जालें म्हूण आमी स्थापीत करूं शकले. फर्स्ट टायम कोणो तरी MOFाक सांगलां की गोंयान हें जें करपाक जाय तुमी मोटे पडून NCSMाक जे एजन्सी तुमची आसा तांकां घेवन बेगीन करपाक जाय अशें तेणें चाबूक दिलां. सो म्हाका दिसता हे पळोवपाक गेल्यार इट इज अ व्हेरी गूड थिंग फॉर गोवा एंड आय रियली फील दॅट आय शूड टेल द पीपल ऑफ गोवा दॅट वी आर सिन्सियरली वर्किंग टू फिनीश द CRZ प्लॅन ऑफ गोवा 2011 एट द फास्टेस्ट पॉसिबल वे. कितलें जालां अजून मेरेन काम? आमचें काम चालू आसा, खुबशीं कामां केल्या, पूण कितें आतां NCSM तसो दिना म्हूण आतां तशें तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा. आमी फुडें करता तेन्ना आमी बायोडायवर्सिटीकां घेतल्या, बायोडायवर्सिटी जे आमचे कमिटी आसा तांकां घेतल्या, WRD कमिटीक घेतल्या, तेंची जे सॉयल कन्जर्वेशन डिपार्टमेंट आसा, हे सगळे एकठांय घेवन आमी सगळ्या फिल्डार वचून काम करता. केपें सेल्फ एक्सिडेंटांत एकलो गेलो. केपेंचो 57 वर्सांचो उमेश नायक सकाळीं स्कुटरीन मडगांवां कामाक वतालो. केपें आरकार ताचे 2 व्हिलरीचो कंट्रोल गेलो. गाडये सयत तो रस्त्या देगेच्या सकयल्या व्हाळांत पडलो. आरकाक आडवण नाशिल्ली, थंय पडलो आनी तो बुचकळ्ळोय. लोकांनी ताका वयर काडलो, मात हॉस्पिटलांत पावता म्हणल्यार ताणें प्राण सोडलो. कोरोनाच्या परिस्थितींत गोंयांत क्रिकेट सध्या बंद पडल्या. मेळटा तो वेळ अखत्यारीत आशिल्ल्या ग्रावंड जाग्यार घालूंक दिवपाचो म्हूण JCAन वर्सुकी सर्वसाधारण आमसभेत थारायलां. धारबांदोडे आनी माशें पंचायती बरोबर 9 वर्सांची कबलात करून थंयचे ग्रावंड जाग्यार घालतले. तशेंच सांग्यार ग्रावंड अपग्रेडेशन आनी पर्वरेचो ग्रावंड डेव्हलप करपाचोय निर्णय सभेत जाला. I feel that till the time vaccine comes, cricket is not possible. Because all players' security is our priority. So I don't know. It's all depend upon BCCI. If BCCI sends us, because they have already sent us SOP. SOP is little bit complicated, but we have made ourselves ready. Then we brief the general body about the decision of the managing committee. Some of the decisions which we have taken, like we have taken decision to develop some grounds, because we had 5-6 grounds. We wanted about 2-3 grounds in other talukas where we don't have. So Dhar-Bandoda is one. I thank, by this press briefing, I thank the Panchayat of Dhar-Bandoda for this graciousness shown to us and giving us that ground. So we will be entering into an agreement with them for 9 years and we will fully develop their ground. We have a specific model where we have 2 pitches and then we have side pitches so that there can be a regular cricket as well as the camps and all. So you know the youth from there, they can practice there and then we will provide them all coachings and all other techniques is available. So Dhar-Bandoda is one, and then Mashe we are going to, the Panchayat also has given us the permission to do that. We are going to upgrade our Sangya ground. Then Porvori ground, I think so we need to replace some sprinkler system or drainage system, that also we have told them. पोरसकडे धारगळे सगळो हायवे फोंडकोलांचो चुकून मदीं मदीं दांबर दिसता. MVR आनी आमदार सरकाराक खंय लोकांचे जिवाचे पडिल्ले ना.
मुरगांव पालिकेन बाजारांत उदक भरता म्हूण वचून इन्स्पेक्शन केलें. अतिक्रमणां वाडिल्ल्यान खंय उदक तुंबता. मडगांवां माडेलांत रस्त्या कुशीक रातभर नुस्त्याचे ट्रक लावन दवरतात. लोकांक आडखळ अनलॉक 4 गोंयभरच्यो खबरो. गोंयची चडशी हायवे आनी इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामां करपी कॉन्ट्रॅक्टर एमव्हीआरच्या नॅशनल हायवेचे हे काम. परसकड्या त्या धारगळेक कोट्यांनी रुपया मोडून हे अशे हायवेचे काम केलां. फोंडकुला सोडून कांयच दिसना. भारतीय जनता पार्टीची सरकार ही जी एमव्हीआर कंपनी जी कोणाची आसा ते गोंयच्या लोकांनी गोंयच्या पब्लिकांनी आनी आमचे जे बीजेपीचे भक्त आहा न्हू भक्ती मातशी तुमची कमी करा. गप्प एक स्कुटरीन जो वयताना एक गुणो जर दोळ्याचेर पडलो भुरग्यांचेर किंवा आनी कोणाक कितें जालें तर सरकारची जबाबदारी घेना. कित्याक लागून कोविड-19चे अंडर बिजी आहा ते पेशंट हांकां सांबाळपाक ते आसा न्ही. ताका एक सर्वीस रोड आसता. सर्वीस रोड हो काम चालू आसतना सायडीच्यान बरें काम करपाचें आसता आनी सर्वीस रोड हे पब्लिकाक दिवपाचें आसता. हांगासून MLA वयतात, सादो नागरीक जे कोण वयता, कोणाक एक्सिडंट जाल्लेलो आसता आनी कोणाक कितें जाल्लेलें आसता, कोणाक प्रेग्नंट बायल जर हॉस्पिटल हांगाच्यान व्हरपाची आहा ती रस्त्यारूच सुट्टली. म्हणजे रस्त्यार म्हणजे तिचे बाळंतपण रस्त्यारूच जातलें. आनी सपोज इन केस कितें जालें आतां सपोज त्या बाबू आसगांवकरूच कितें जालें हांगा रस्त्यार वयता आनी ताका एटॅक जर येयलो येवंक फावना म्हणटा हांव. पूण ताका जर एटॅक जालो आनी ताका ते परिस्थितीन गाडयेन व्हरपाक जाय तो वाटेर मरोन पडटलो तो. ही परिस्थिती जावपाची आसा. आनी जे आमचे कनेक्टिविटी जे आहा टुरिझम जे डिपार्टमेंट जे आसा न्हू म्हणटात न्हू पेडणेसून ते आमी वेलकम कर म्हणटात न्हू असल्या रस्त्याची तुमी वेलकम करूं नाका. मुरगांव शारांतल्या बाजारकार आनी फेरीवाल्यांनी अतिक्रमणां काडपाची त्या प्रमाण पालिका नितळसाण आनी हेर गजाली सांबाळटली. बाजारात उदक तुंबता म्हूण कागाळ आयिल्ल्यान पालिकेन वचून इन्स्पेक्शन केलें. खूब फावटी सांगून पळयलें. आज जेन्ना चीफ ऑफिसर आमचो JE इन्स्पेक्टर आनी आमची ATO पिक्चर बसून येयले पळय आज तांकां सारकें आमी इंटिमेशन दिल्लें आसा की हेचे उपरांत इन केस भायर कितें दवरता जाल्यार आमी डायरेक्टली तेंचे लायसन्स कॅन्सल करतले. आमकां आतां नजरेन येयलें की तेंच्यांनी एक्सटेंड केल्लेली आसा स्टॉलां. ताका लागून फ्लडिंग जाता. जे फुटपाथ आहा पळय तेजेर तेंच्यांनी कडप्पा घालून शटरा भायर हें घातलेलें आसा आनी ताका लागून फ्लडिंग जाता. तें म्हटल्यार आनी इवन आमचे वेजिटेबल्स मार्केट आहा तेंच्यांनी एक्सटेंशन करता. ते लोकांक खूब इनकन्विनियन्स जाता. ताका लागून आमी विजीट केलेली आसा आनी वेंडरांनी कॉपरेट केलां आमकां. तेंच्यांनी सांगलां आमी हेजे फुडें हें म्हटल्यार फुडें हाडून मांडचें ना. मडगांव माडेलांत रस्त्या कुशीक अशे तरेन रातभर नुस्त्याचे ट्रक लावन दवरतात. नित्याचो ट्रॅफिक जॅम. लोक विटला. इटू वे मुखार आमगेले थिंगा सगळे आख्खे ट्रक नुस्त्या ट्रक लायताय सगळे आख्खे आनी आमकां आख्खे ट्रॅफिक जाम जाता मडगांव येवपाक. एक एम्बुलन्स देखून येता म्हळ्यार हय रातीको लायताय आनी एम्बुलन्स देखून जाम जावन येयलो थिंगा. आनी आमी सगळे लोकांनी आमगे सरावले लोकांनी मातशें ट्रॅफिक सांबाळून मागीर सोडा. कित्याक हे ट्रकां लागून आमी कितें सफर जावपाचें. हे नुस्तें घेवन येयले. हे आतां नुस्तें हिंगा होलसेलांक घालपाचें. सकाळ फूड निघतले न्हू. सकाळ फूड निघपाचें बट हिंगा लायनी लागताय. लायन लागताय ते आमकां त्रास जाताय लोकांक त्रास जाताय. हांव म्हूण कितें हेचेर मातशें एक्शन घेवपाचें गव्हर्मेंटान ट्रॅफिकान. तांकां आनी हूंय नाल्यार स्पेस दिवपाचो ना भितर दियाय तांकां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरां फॉलो करात. प्रुडंट ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौगांक मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.